सांचलियांक तांच्या पालकांचे परवानगी बगर हॉटेलांत प्रवेश दिवपाचे प्रकरण एका हॉटेल धनियाक बरेच म्हारग पडले। ह्या प्रकरणात कळंगूट पुलिशेन कृष्णा हॉटेलाचो धनी अजित चव्हाणाक अटक केली। ताचे जाले अशें वाडदीस मनोवपाक गेल्ल्या 2 सान पिरायेच्या चलयांचेर कळंगूट वाठारांतल्या एका हॉटेलांत लिंगीक अत्याचार जाल्लो। ह्या प्रकरणात आक्षे पुलिशेन पर्वरेच्या दोग तरणाट्यांक अटक केल्ली। तशेंच पुलिसांनी ह्या 2 चलयां सयत आनी एके चलयेची सुटका केली। ह्या प्रकरणात अटक केल्ल्या दोनूय दुबावितांक 3 दिसांची पुलीस बंदखण जाल्या। ह्या प्रकरणात दोनूय चलयांच्या घरच्यांनी आक्षे पुलिशेंत 8 जुनाक कागाळ केल्ली। कागाळी प्रमाण 13 आनी 15 वर्सांची चली 7 एप्रिला सावन बेपत्ता आशिल्ली खंय। तशेंच आनीक एक 11 वर्साची चली बेपत्तो आशिल्ल्याची कागाळ आक्षे पुलिशे कडेन आयिल्ली। तिनूय चलया एकठांय खंय तरी गेल्ल्याची म्हायती पुलिशेच्या हातीक लागिल्ली। आतां ही चलया गेली तरी खंय म्हणून पुलिशेन तांचो सोद सुरू केलो। उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी ह्या प्रकरणात लक्ष घालून चलयांचो सोद घेवपा खातीर एक खास पथक तयार केले। तिनूय चलया कळंगूट वाठारांतल्या एका हॉटेलांत आशिल्ल्याचे पुलिसांक कोणे तरी सांगले। मेळिल्ले म्हायते प्रमाण कळंगूट पुलिशेन कृष्णा हॉटेलार धाड घाली जाल्यार भितर तिनूय चलयां आशिल्ली। पुलिसांनी तिनूय चलयांची सुटका केली। तशेंच तांचे वांगडा आशिल्ल्या 2 दुबावितांक अटक केली। ह्या प्रकरणात जेन्ना पुलिशेन चलयांचो जबाब घेतलो तेन्ना कळ्ळें की ही चलया वाडदीस मनोवपा खातीर कळंगुटे आयिल्ली खंय। 3 चलयां मदल्या 15 आनी 11 वर्सांचे चलयेचेर लिंगीक अत्याचार जाल्ल्याचे ह्या वेळार उक्ताडार आयले। ह्या प्रकरणात पुलिशेन भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 137(2), 64(1), 74 आनी 75(1), गोंय बाल कायद्याचे कलम 8(2) तशेंच पॉक्सो कायद्याचे कलम 4, 8 आनी 12 अंतर्गत दुबाविता आड गुन्यांव नोंद केल्यात। कालच्यान गोंयभर चर्चेत असलेली खबर म्हटल्यार 3 मायनर चेडवांका किडनॅप करून ह्या 3 चेडवां भितरल्या 2 जाणांचेर सेक्शुअली अब्यूज केल्याची खबर। आगासाय पुलिसांनी ह्या 3 मायनर चेडवांका कलंगूट एका हॉटेलांत 2 चल्यां कडल्यान रेस्क्यू केल्ले आसा। आनी हे जे 2 चले आसा त्याचं पयलें नांव आसा अल्ताफ मुजव्वर हो 19 वर्साचो, तर विनय नायक हो 21 वर्साचो। ह्या दोन्ही चल्यांका आक्षेच्या पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले आसा आनी 3 मायनर चेडवांका ह्या दोन्ही चल्यां कडल्यान रेस्क्यू केल्ले आसा। तर फुडली अपडेट अशी आसा की काल राती कलंगूटचे PSI हरीश वांयगणकर हांणी आपल्या पुराय टिमी वांगडा ज्या हॉटेलाचेर ही भुरगीं राविल्ली त्या हॉटेलाच्या मॅनेजराक काल राती अरेस्ट केल्ले आसा आनी ताच्या हॉटेलाक सीलूय केल्ले आसा। जो मॅनेजर आसा रजत हो 31 वर्साचो, मूळ रावपी हरियाणा हांगासरलो। जेन्ना हे भुरगीं हॉटेलात जेन्ना पाविल्ली तांकां खंयच्या कायद्या खाला तांकां रूम दिल्लो आसा आनी खंयचीच डॉक्युमेंटेशन दुबावीत आसुनी तेंचे कडल्यान कांय चौकशी न करता तांकां रावपा खातीर रूम दिल्लो आसा। आनी गैरवेव्हार ह्या हॉटेलाचेर जाल्लो आसा त्या खातीर ह्यो जो मॅनेजर आसा रजत हाका कलंगूटच्या पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले आसा आनी ताच्या हॉटेलाकूय सील केल्ले आसा। ह्या केसी फाटल्यान आनी जितली अपडेट आमच्या मेरेन पावतली तितली अपडेट आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करतले। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।